मिनिस्टर मायकल लोबो हे एक बऱ्यापैकी व्हॉलीबॉल आणि फुटबॉल प्लेयर. खेळाची आवड आशिल्ल्यान आपल्या मतदारसंघात बऱ्यो खेळ सुविधा आसच्यो हाजेर तांचें बऱ्यापैकी लक्ष आसा. पुराय भारतांतले कांय बऱ्यापैकी ग्राउंडांतलो एक ग्राउंड म्हळ्यार पर्रा हांगाचो वेल डेव्हलप्ड फुटबॉल ग्राउंड. भारतांतल्या बेस्ट इंजिनियर्सांनी डेव्हलप केल्लो आणि जायते स्टार फुटबॉल प्लेयर्सांनी कौतुक केल्लो हो पर्राचो फुटबॉल ग्राउंड. तुम्ही एक स्पोर्ट्स पर्सन, तुम्ही त्या दिसाय तशें सांगले की तुम्ही व्हॉलीबॉल खेळटाले, फुटबॉलूय खेळटा आणि खेळाकडे तुमचे लागचे एक नाते आसा. त्याच तुम्ही दृश्टींतल्यान पळयतना कलंगूट हातूर जायते ग्राउंड्स तुम्ही बांदले आणि मेजरली जो पारा ग्राउंड आसा तो वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इंडियेंतले जे बरे बरे ग्राउंड आसा तातूंतलो एक बरो ग्राउंड. कितें आयडिया आशिल्ली तो बांदपा फाटल्यान आणि अशा तरेचो ग्राउंड जे प्लेयर्सांक खातीर प्लेयर्स सारके फ्रेंडली म्हळ्यार तांचे नीज हर्ट जायनासतना किंवा बाकीच्यो गोष्टी कितें आशिल्ले रिजन्स? Parra has given good footballers. पर्रा गांवान हो ग्राउंड खूब वर्सां पयलीं आसलो, पूण तो पोनाक तेजे सगळे फातर आसले, शेकारो आसलो, मोठे मोठे खडपां आसलीं आनी ह्या ग्राउंडाचेर खुबशे जाण आमचे प्लेयर वयर सरलेले आहा. म्हाका उगडास येता विजितेसांव लोबो जो आमचो कॅप्टन आसलो, ही हॅज रेप्रेजेंटेड इंडिया. इंडियेचो कॅप्टन हॅज रेप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनॅशनल फुटबॉल सॉकर, म्हणजे इंडियेक खेळतालो तो. असले प्लेयर आमचे पर्रान जाले. सो हिंगासर एक बरो ग्राउंड जावचो म्हणून सगळ्यांचें स्वप्न आसलें. खूब वर्सां जालीं सगळे जाण उलयताले, आमी तो करून दाखयलो. हिंगासर कोत्ताना आमचे यूथ सगळे फुडें सरले आनी सगळे युथान तेका सपोर्ट दिल्लो आहा. हांवें एकट्यान करूंक ना तो, आय वॉज वन पर्सन हू वॉज अलॉंग वीथ दॅम आनी सगळ्यांनी हातभार घातलो आनी हो ग्राउंड रेडी जालो. आयज आतां तेजें स्टँड बांदपाचें आहा. तेका बरें आमी कंप्लीट तेका वॉटर चॅनल केल्लें आहा. सो जितलें उदक ग्राउंडार पडटा पावसाचें तें झप करून चॅनलान येता आनी भायर वयता, मेन गटराक वयता. सो गटर सिस्टम बरो आहा, तेका पायपलायन बरी आसा, तेका प्लंबींग काम बरें आहा. तेजे ग्राउंडाच्या पोनाक प्लंबींग आहा. इट इज ऑन अ सँड बेड. कोणूय पडत जाल्यार तेका धोपरांक कांय जायना. धांवपाक बरो, नॅचरल टफ जे म्हणटा आमी, नॉट आर्टिफिशियल, नॅचरल. हो ग्रासाचेर, हो ग्रास, ग्रीन ग्रास, असलो ग्राउंड. सेम आमी नागो आरपारा आतां करपाक फुडेकार घेतला. नागो आरपाराचें काम बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट जातलें. तेजे भायर जो फेमस आमचो पर्याद ग्राउंड आमच्या कलंगुटान आहा, जो आदले पंचायतीन केल्लो, तेका रिवायव करपाक आमी सोदता. परतून तेका रिवॅम्प करप आनी बरो ग्राउंड थिंगासर करप. म्हणजे ग्राउंड आहा पूण तेका परतून नॅचरल टफ घालपाची गरज आहा. आख्खी माती काडून, नियरली 60 सेंटी माती काडून तेका सँड बेडाचेर हो आमचे पार्रा केला पळय तसो सँड बेडीड ग्राउंड करपाची गरज आहा. सो तेका एक 80-90 लाख खर्च जातलो, 1 crore सुमार. आनी तो करून आमी दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तेका सायडीक गटरूय आसपाक जाय, आमचे पर्रा केला पळय तसो. कांदोली बरो ग्राउंड केला, कांदोली पंचायतीन केला तो. तितून म्हाजोय थोडो वांटो आहा. आमी सगळ्यांनी मेळोन केला तो. आतां कांदोलीन आनीक ग्राउंड केला वयर आराडी, त्या भुरग्यांक खेळपाक. सो अशे ग्राउंड आमी वेगवेगळे स्वातेंचेर, आतां कांदोलीन 2 जाले, कलंगुटान 1 आहा, आनीक जावपाक जाय कलंगुटान. ओडफोड्या नागयानूय 2 जावपाक जाय. पर्रान एक क्रिकेट आनी फुटबॉल अशें जावपाक जाय. हे आमचे युथाक जो तर आमी स्पोर्ट्सान भितर हाडटले, व्हॉलीबॉल जावं, फुटबॉल जावं, क्रिकेट जावं, बॅडमिंटन जावं, आनीक दुसरी गेमी इंडोर आसूं, जिमनॅजियम म्हणटा पळय तो पर्रा गांवांक 1, आरपोरा नागवान 1, कलंगूट 1, कांदोली 1 असो आसपाकूच जावं. आनी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी युथाक जर तर आमी आयज दिना जाल्यार आमी बेश्टेच कितें तरी उलयता आनी तांकां पिल्ला फोडटा अशें म्हणूंक जातलें. फुटसाल ग्राउंड आमी बरें केल्ले आहा. अडफोड्या नागया 1 केला. आतां कलंगूट पर्याद ग्राउंडाच्या सायडीक फुटसाल ग्राउंड आनीक 2 म्हयन्यांनी रेडी जाता. ऑलमोस्ट रेडी जाला, खाली फायनल टचीस उरल्या तेजे.